काँग्रेस आनी दाव्या पक्षांनी एकठांय येवन पेट्रोल डिझेल आनी गॅस दरवाडीचेर केलो गोंयभर निशेध. पेट्रोल 74 रुपयांचेर पाविल्ल्यान गोंयकार जाला बेजार. आपाच्या वांगडी घुसले मुखेल वीज अभियंत्याच्या कॅबिनात. परत लायट वता ताजेर मारलो निशेध. मुखेल अभियंत्याक काडलो वोडीर. फॉर्मेलिन आसा काय ना ते पळोवपाक वाहनाची आतां जातली अचकीत केन्नाय तपासणी. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केल्या घोशणा. केस्तांव द कोफुसांव ह्या कोंकणी सिनेमाच्या पदांचें जालें प्रकाशन. चवथी उपरांत रोखडोच सिनेमाय पळोवंक मेळटलो पड्ड्यार. आतां खबरो विस्तारान पळोवया. डिझेल आनी पेट्रोला वयलो कर वाडोवन केंद्र सरकारान सुमार 11 लाख कोटी रुपया जमयल्या. काँग्रेसीन आरोप केला. सोमारा देशभर बंद पाळ्ळो. कांय कडेन हिंसक घडणुको घडल्यो, मात गोंयांत कांयच अनुचित घडलें ना. काँग्रेस आनी आयटकान बंदाचो उलो मारिल्लो. पेट्रोल डिझेलाचे दर वाडप म्हणजे सगळ्योच वस्तू म्हारग जावप. सद्याची म्हारगायेक केंद्र सरकार जबाबदार असो आरोप करून काँग्रेसीन देशव्यापी बंदाचो उलो मारिल्लो. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्लीत बंदात वांटेकार जाल्लो. सध्या गोंयांक चवथीचे वेध लागल्या. अशा वेळार लोकां मुखार बंदाची अडचण करप म्हळ्यार आपल्याच पांयार फातर मारून घेवप. हे मतीन धरून काँग्रेसीन गोंयांत बंद पाळ्ळो ना. मात इंधन दर वाडीचो निशेध करपी पत्रकां वाटलीं. In the last 52 months of BJP's regime, Congress is charging the BJP that they might have looted more than 12 lakhs crore of rupees of the common man. सरकारान हेर कितें तरी निर्णय घेवपाक जाय. जो आम आदमी आसा पळय तेजे बजेटीक हे बसना. दिसान दीस जशी वाड जायत आसा जगपाक मुश्कील जाल्लें आसा. फाटल्या 4 वर्सांत केंद्रीय भाजपा सरकारान पेट्रोल आनी डिझेलाचे कर भरमसाट वाडयल्या. ताचे बदला सरकारान सुमार 11 लाख कोटी रुपयांचें घबाड जमयलां असोय आरोप काँग्रेसीन केला. काँग्रेसीन सोमारा बंदाचो उलो मारिल्लो. योगायोगान अखिल भारतीय कामगार संघटनेनूय सोमाराच बंद पाळ्ळो. मोदी सरकार, मोदी सरकार, वेळ येला बाय बाय. मोदी सरकार, मोदी सरकार. मोदी सरकार जी आश्वासनां दिल्यान, जशें मोदी सरकारान आश्वासनां दिल्यान तशेंच मिस्टर मनोहर पर्रीकरांनी आश्वासनां दिल्यान. कसलीच आश्वासनां पूर्ण करूंक ना हें आमकां गोंयच्या लोकांक आनी देशभर लोकांक क्लियर जाला. ह्या BJP सरकारा खाला लोकांक कसलेच न्याय मेळोंक ना. राजधानी पणजे शारा सांगातान गोंयभर पत्रकां वांटून काँग्रेसीन बंद पाळ्ळो. पूण आयज रेट जी आसा डिझेल आनी पेट्रोल हे सगळे हायेस्ट करपाचो जो रेकॉर्ड आशिल्लो तो रेकॉर्ड BJPच्या गव्हर्मेंटान मोडला. आनीक ताका जे कॅस्केडींग इफेक्ट जे आसा पेट्रोल डिझेल म्हारग जाल्ले कारणान त्याचो इफेक्ट इतलो हें जाता पूण सगळे म्हारगाय आनी वाडटा. सो हेजेर एग्रीकल्चराचेर इफेक्ट येता, कॉमन मनशाचेर इफेक्ट येता, आयज किचनान इफेक्ट येता. सो आयज ओवरऑल ह्या खातीर म्हारगाय वाडलेली आसा. पेट्रोल पयलीं म्हणजे पेट्रोल आनी डिझेल शूड बी ब्रॉट अंडर GST. तेचेर GSTचे अंडर हाडले 50% रेट कमी जातले. दुसरी गजाल इंटरनॅशनल मार्केटान आज जे पेट्रोलाचे प्रायस आसा आनी UPA गव्हर्मेंट आसतना पळय प्रायस आशिल्ले ते पळयत जाल्यार तेन्ना $120 $140 पर बॅरल. आज जाल्यार 80 70 75 मदीं त्या 60चेर सुद्दां पाविल्ले. मोदी सरकार आयिल्लो आसा. बायलांच्या पोटाक चिमटो काडिल्लो आसा. कित्याक दूद दाळ गॅस म्हारग जाल्ली आसा म्हणल्यार एक बायलेचो बजेट हालिल्लो आसा. बायल एक फॅमिली एक होम मिनिस्टर आसता. सो आयज हाजेर निशेध करपाक आमी देखून महिला काँग्रेस सबंद गोंयच्या खंयच्या पेट्रोल पंपार आमी हे निशेध करपा खातीर हे पॅम्पलेट्स दिवपाक लागल्या. करेक्टली स्पीकिंग प्रायस रायज जावपाची ना, प्रायस देवपाक जाय आनी ही फेलियर आसा गव्हर्मेंटाची. प्रायस कंट्रोल करूंक जायना. नेक्स्ट पॉयंट सांगता तुका, आमची मेन सिरियस इश्यू आसा तो एम्प्लॉयमेंटाचो. तो बी एम्प्लॉयमेंट इश्यू गव्हर्मेंटान टच करून. तू गोंयांत दिले 2019च्या इलेक्शनाक लोकांनी लक्ष हाडपा जाय की हे लोक परत बंडल मारतले. तेन्ना बंडलाक त्यांच्या फटिंगाक बळी पडनासतना परत
किती दिशेन घेवपाक जाय तें पळोवपाक जाय. 2014 काँग्रेस सरकार आसतना रेट पळयात. पेट्रोल, डिझेल आणि कुकिंग गॅस यांचे जे रेट जे दिसांनी भरमसाट वाडत आहा त्या संदर्भान काँग्रेस पक्षान आयज सोमारा दिसा सबंद देशभर निषेध म्हणून सबंद देश बंद करपाचो आयज हें केल्लेलें आहा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 पणजी. तुका हे कदेलीर बसपाचो अधिकार उरूंक ना. मुखेल वीज अभियंत्याच्या कार्यालयांत आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते अचकीत घुसले आनी ताका सणसणीत ताकीद दिली. गोंयभर सध्या लायट आपालिपाचो खेळ खेळटा. तिडकल्ल्या आपाच्या वावुरप्यांनी सोमारा पणजेंत बोवाळ घालो. ह्या वेळार आपण मुखेल वीज अभियंतो निळकंठ रेड्डीक निवेदन दिलें. तशेंच रिटायर जावन पसून सेवा वाड मेळिल्ल्या तरीकय काम सारको करिना म्हणून ताका बरोच ओडीर काडलो. लायटीचो रेट वाडोवपाच्या परिपत्रकाची तांणी लासून होळी केली. आज पॉवर मिनिस्टर म्हणटा तो कोण आमकां खंय खबर ना, लोकांकय खबर ना. तर ह्या वातावरणान अशें जाल्लें आसा की लोक सामके संतापलेले आसा. आतां गणेश चतुर्थी लागीं पावल्या. गणेश चतुर्थीक तरी लायट मेळटली काय ना हो व्हडलो प्रश्न मुखार आसा लोकांच्या. म्हणून आमी आम आदमी पार्टी आज डिमांड करपाक आयल्या हांगा की लोकांक अनइंटरप्टेड लायट मेळची. पयलींचे जे पार्ट्स आसा, पयलींच्यो ज्यो वायरी आसा, पयलींचे जे कंडक्टर आसा ते सगळे फक्त तेच दवरल्यात. परते नवे घाल्या रिप्लेस केल्या म्हणून सगळी करप्शन चालू आसा. हांचो निशेध करपाक आयज आम आदमी पार्टी एक 4 कलमी एक निवेदन दिता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फॉर्म्युलिना खातीर गोंयच्या शिमाचेर नुस्त्या ट्रकांची आतां सद्दां तपासणी जावपा ना. ह्यान फुडें ती केन्ना केन्ना अचकीत जातली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. तशेंच केंद्रीय परिपत्रकाक धरूनच हो बदल जातलो असोय ताणें खुलासो केला. फॉर्मेलिना वयलो वाद अजून सोंपलेलो ना. ताका लागून फॉर्मेलिन घालतात काय ना ते पळोवपाक सरकाराचेर अजून दबाव आसा. लोकांच्या मनात दुबाव दवरचे नात अशें मंत्री राणे म्हणटा. Checks have to be confirmatory. They have to be in as per the guidelines. On the day the test was carried, it was carried out in Panjim also. So there is no point in unnecessarily disturbing the minds of the people. आज तुम्ही रिट्स क्लासिकान वचून पळया थंय नुस्तें खावपाक म्हणून कोण येत ना. लोकांचे भय निर्माण जाल्लो आसा मनान. आनी हे भय ना खरी गोष्ट ना कोण घेना. आनी कितें आसा आमकां लोकांच्या मनान भय निर्माण करपाची ना. आमकां लोकांक कॉन्फिडन्स येवंक जाय की FDA एक्टीव आहा. आनी हांव कित्याक रँडम म्हणटा रँडम आनी मोर इफिशियंट आनी ह्या तरेन जातलें. नाल्यार तुमी रातभर लोकांक थंय बसयले काय अप टू अ पॉयंट यू कॅन डू इट. बियॉन्ड द पॉयंट तूं म्हाका 100 लोक बी दिले कितले म्हणून हांव खंयचे बॉर्डरांनी कितें म्हणून कितले चॅक करूं. पूण रोज आमी शेअर करता. तुमकां जें कितें म्हायती जाय मिडियाक जें म्हायती जाय तुमकां जाय जाल्यार FDAचे डायरेक्टराक म्हाज्या फुड्यान बसयता. तिका एकूच हांवें सांगलां कित्याक केन्ना केन्ना शब्दाचो वापर जो जाता ते चुकीचो शब्दाचो वापर जाल्यार म्हाजे कडल्यान बी जाल्लो हांवें माफी मागली. पूण कितें आसा लोकांचे मनार तेजो भयानक परिणाम जाता. म्हणून हांवें तिका बंधन घातलेलें आसा मिडिया कडेन उलोवपाक. तुमकां कितें जाय तिका म्हाज्या फुड्यान हाडटा हांव. सेक्रेटरी बी आपयता आनी हे टेस्ट करतना सेक्रेटरीन बी स्वता बसून टेस्ट करून घेतल्या इन FDA लॅब पळोवपाक. म्हणून लोकांनी चिंता धरूं नये. आमी रँडम चॅकींग करतले. रेस्टॉरंट्सान बी आमी रँडम चॅकींग करतले. खंय करूंक जाय तें करतले. तुमी निश्चित रावा. गोंयचे जनतेक भिवपाची कांयच गरज ना. भायल्यान नुस्तें हाडपी नुस्त्याच्या वेपाऱ्यांच्या रजिस्ट्रेशना खातीर ताणें आनीक 15 दीस मागून घेतल्यात अशें राणे सांगलें. तशेंच फॉर्म्युलिनाची तपासणी करपा खातीर जे परिपत्रक काडलां ताका पाळो दिवनूच तपासणी जातली अशें ताणें सांगलें. आतां गणेश चतुर्थी आनी एक 15 दीस दिवपाक काय हरकत ना. प्रॅक्टिकल आसूंक जाय न्ही. तो जर तो मागता तुका 15 दीस आनी दी आफ्टर दॅट वॉट एवर इज रिटन इन दॅट सर्क्युलर वील बी स्ट्रिक्टली फॉलो. Circular has got everything. I don't want to say anything on the circular because word to word what is there in the circular should be followed. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. बायलां आनी चलयां खातीर सरकारान नवी हेल्पलायन सुरू केल्या. 181 नंबर घुंवडायल्यार संकटात आशिल्ल्या बायलांक तात्काळ मजत मेळटली. 108 सेवेक 10 वर्सां पुराय जाल्यात.
ते निमतान आयोजीत केल्ल्या सुवाळ्यात भलायकी मंत्र्यान ही घोषणा केली. खंयचीय बायल संकटात असल्यार वा तिका मजगती गरज असल्यार तिणे 181 हो नंबर घोडोवपाचो असो उलो बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याचो संचालक दीपक देसायान मारला. हे सेवेक धांवन वचपाक सरकारान खात्याक 2 वाहनांय दिल्यात. From today 181 which we are launching will secure, save life of women who are our daughters, who are our mother, who are our sisters. So both the things which secure, save life of our family. This is the importance of 108 and 181. Slowly 181. In the 181 helpline, we are going to merge, as per the guidelines of the ministry, we are going to merge other helpline into the 181. आयज 10 वर्साची वाटचाल खूब गोष्टी वयर सकयल जाल्यो, पूण आयज परत एकदा खूब आनंद दिसता की बरें काम करता 108. आनी हांव पत्रकार भावांक बी हांव सांगूंक सोदता की केन्नाय कितें विशय असल्यार नजरेक हाडून दियात, म्हणजे आमी तेजेर आनी सुदार करूं शकता. आनी आमी सुदार करपाकूच हांगा आसा. लोकांची सेवा कशी आमी बऱ्यापैकी करची आनी आउटरीच आमचे एम्ब्युलन्साचे कशें आसचे आनी प्रत्येक कडेन कशें एम्ब्युलन्स बेगीन पावची हेजेरूच आमचें लक्ष आसता. Hopefully in the coming years we'll be able to improve upon further by increasing the fleet strength and also increasing the number of services which is being offered through 108 so as to ensure that the people of Goa benefit in large from these services. 108 ॲम्ब्युलन्स सेवेचो कॉन्ट्रॅक्ट आनीक 10 वर्सांनी वाडयला. ह्या वेळार गोवा शिपयार्डान दिल्ल्या 108 ॲम्ब्युलन्स वाहनाकूय भलायकी मंत्र्यान 5वो पावटो दाखयला. 108 ॲम्ब्युलन्साची सेवा आतां गोंयभर शारांनी आनी गांवांनी मेळटली अशें ह्या वेळार उलयतना भलायकी सचिव अशोक कुमारान सांगलें. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. मडगांवांत कळमेल्लो एक लायटीचो खांबो अचकीत कोसळ्ळो आनी तेकूनच पार्क केल्ले कारीचो आरसो फोडलो. थळावे आतां मातशे भियेल्यात, कारण ह्या वाठारांत आनीकूय अशे कळमेल्ले खांबे आसात. लोक म्हणटा नगरसेवकाक सांगल्यार काना मनार घेना. लायटी खांबो पडलो ताका तेकूनच सवाय धान्य दुकान आसा. सद्दां थंय लोकांची गर्दी आसता, पूण आजूच कोण नासलो देखून दुर्घटना टळ्ळी अशें लोक सांगता. The electric department has not taken any care to remove the pole. You can see the pole; it is completely rusted, and luckily nobody was present here. Otherwise, there would be a big tragedy here. And there are similar poles furthermore this side, which the whole electric department takes care and thank you. Yeah, it fell on this car. When the car was parked, luckily nobody was there, and damage must have caused, lot damage must have caused. ऑटोमेटिक पोल पडला. हिंगा गाडी पार्क करतालो, एक वर हिंगा पार्किंग करतालो, इसला भुरग्यां पळयता आनी हिंगा रावताय. तो सायडल्ली पडलो, बरें जालें कोण नासलो म्हूण, कोण आसल्या तेजेर पडलो जाल्यार तांकां त्रास जाल्ले. कित्याक सोसायटीन आतां कितलो लोक हाडलो आतां फुटला. हय, वयरूय डॅमेज जाला, सगळो डॅमेज जाला. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आयज सरकाराकडे बोट दाखयलें की ताका देशद्रोही थारायता, पूण सरकाराचे हे करणेक आमी लेखक वा पत्रकार भियोन वोगी रावपाना. आमी बरयत रावतलीं, उलयत रावतलीं, हे ठामपणान सांगला नामनेची मराठी लेखिका आनी पत्रकार विद्या बाळ हिणे. महाराष्ट्रांतली ही मालगडी लेखिका तरणाटो मराठी पत्रकार संजय आवटेच्या वी द चेंज आमी भारताचे लोक ह्या पुस्तकाच्या 5व्या आवृत्तीच्या प्रकाशना खातीर मुद्दाम गोंयां आयिल्ली. महाराष्ट्रांतल्या ह्या तरणाट्या लेखकाचो पुस्तक प्रकाशन सुवाळो गोमंतक साहित्य सेवक मंडळ आनी इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांजान आयोजीत केल्लो. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन ह्या सुवाळ्याचो मुखेल पावणो म्हूण उलयतना लेखकाक उतर दिलें. सरकार जंय जंय विद्यार्थ्याचो भोवमान करतले तेन्ना ताका ह्या पुस्तकाची एक प्रत दितले. पण ज्यावेळेला माझे पुस्तक हे हातात पडलं त्यावेळी मी एक निर्णय घेतला की येणाऱ्या 2-3 वर्षात जे जे सन्मान विद्यार्थ्याचा आपण करणार आहे ह्या पुस्तकाची एक प्रत ह्या सर्व मुलांना देऊन
भारत म्हणजे काय आहे ह्याचं अत्यंत गांभीर्य ज्या प्रत्येकाने आज भारताचा जर आदर जर असेल, आपल्याला काय करायचं असेल, या पुस्तकातून आपली विद्वत्ता वाढू शकतो. त्यामुळे आम्ही भारताचे लोक आहोत आणि आम्हीच काय केलं तर करू शकणार आहोत, बाकी कुणीच काय करू शकणार नाहीये. पण आम्हाला मतदानाचा अधिकार दिला आणि त्याचा जर योग्य वापर आम्ही केला नाही तर असलेल्या सरकारला आणि नसलेल्या सरकारला नावं ठेवून काहीच होणार नाही. असलेल्या सरकारला नावं ठेवणं जास्त डेंजरस आहे, कारण ते कशाला राष्ट्रद्रोह म्हणतात. त्याची आम्हाला सगळ्यांनाच खूप भीती आहे आणि तरी आम्ही घाबरत नाही. आम्हाला भीती वाटली तरी आम्हाला बोलायचं ते आम्ही बोलतो. संजय आवटेही बोलतात. ह्या सुवाळ्याक मानाचो सोयरो आशिल्लो आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत खलप सध्या देशात सांस्कृतीक दहशतवाद चल्ला ताका सुरिंग लावपाक जाय असो उलो ताणें ह्या वेळार मारलो. आजवर मला वाटतं शेकडो व्याख्यानं मी दिली. शाळा कॉलेजात म्हणताना शिकवली. सरनाम्याचा अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न केला, उमजण्याचा प्रयत्न केला. पण तू आज खरं सांगतो, त्या घटनेचा खरा अर्थ मला आज आवटे आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पुढे करून पुन्हा एकदा त्या जुन्याच उतरवंडीला बळकट करण्याची प्रक्रिया आपल्या देशामध्ये सुरू आहे. तिला कुठेतरी सुरुंग लागला पाहिजे आणि ते काम तुम्ही या पुस्तकात केलंय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या पर्यटन मोसमाक सुरवात जाल्या. बोणी केल्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटक बोटीन. पर्यटकांक घेवन आयिल्ली ही बोट सोमारा वास्को हार्बरा लागली. मूळ एथेन्स सावन सुटिल्ली ही बोट मस्कत मुंबयच्यान गोंयांत पावल्या. मुखार ती श्रीलंकेक वतली. हे बोटीचेर 848 पर्यटक जाल्यार सुमार 400 खलाशी आसात. मुरगांव बंदराचेर ही बोट लागल्या. मस्कटच्यान आयिल्ली ही बोट सांजे श्रीलंकेक कोलंबो वचपाक भायर सरली. ह्या वर्सा उण्यो जश्यो 40 बोटी पर्यटकांक घेवन येतल्यो असो पर्यटन खात्याचो अदमास आसा. ही ह्या सिजनाची सुरवात आसा. आज पयली बोट वायकिंग ऑरियन आयिल्ली आसा. ती मस्कटच्यान मुंबय आयली आनी मुंबयच्यान आतां गोंयांत पावली. टोटल तातूंत 848 पॅसेंजर्स आसात. तातूंत 400 सेपरेट क्रूय आसा एडिशनल. आनी ह्या वर्सा रफली आमी अरावंड 40-45 बोटी एक्सपेक्ट करतात. आतां सेकंड बोट ऑक्टोबर 10 तारखेक येतली. गोवा टुरिजम कितें प्ले रोल करतले? गोवा टुरिजम आमी तेंचें वॉर्म वेलकम करतले आनी ते गोंयचो कल्चर आनी हेरिटेजा बद्दल म्हायती दिवपाचो प्रयत्न करतले. We are got a planning of receive about 39 cruise stations and about 55,000 passengers so far. It is increase of 25%. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. दोन शेजाऱ्यां मदीं केस्तांव काय कोकुसांव समस्त गोंयकारांक उमळशीक लागल्या कोंकणी सिनेमा केस्तांव दी कोकुसांवाची. हो सिनेमा 23 सप्टेंबरा सावन पुराय गोंयांतल्या थिएटरांनी लागतलो. सोमारा कला आनी संस्कृती मंत्र्यान सिनेमांतलीं पदां रिलीज केलीं. आमी गोंयकार मूळ गोंयचे, कोंकणी आमची भास. आमी हाडटा तुमच्या मुखार कोंकणी मुवी फर्स्ट क्लास. केस्तांव दी कोकुसांव सिनेमाचे निर्मितीचेर सुमार 1 कोटी रुपया खर्च केला. नाटक आनी सिनेमांतले साबार कलाकार ह्या सिनेमांत दिसतले. केस्तांव दी कोकुसांव ह्या फिल्माच्या प्रमोशनलाच्या निमित्तान आज सुचिताबाई नार्वेकार हांच्या संकल्पनेंतल्यान निर्माण जाल्ले हे चित्रपट येणाऱ्या 23 तारखेक तेजो प्रिमियर शो जावपाचो आसा. खूब मनान खोस भोगता की नाट्य क्षेत्रांत कार्य करीत आज नव्या अशा एक पावलं त्यांनी मारिल्लें आसात. म्हणजे कला आमच्या गोंयकारांच्या नसांत फक्त नाटकांकूच न्ही किंवा सांस्कृतीक वर्सो जपोवपा खातीर न्ही, किंवा फिल्म सुद्दां तें कल्चर कशें आमी निर्माण करप असो एक धाडसी प्रयत्न तेणी केल्लो आसा. त्या बरोबर त्या सगळ्या टिमीक खास करून बाय सुचिता नार्वेकर हेज्या धाडसा बद्दल हांव ताका सलाम करतां. प्रमोशनल सॉंग्स आसात की आयज विमोचन सुवाळो जाला पूण आतां
दर एका गाड्यांनी वाजोवपाचो किंवा गणेशोत्सवान जितले गणेशोत्सव आसा थंय वाजोवपाचो आमचो हो प्रयत्न आसतलो. एक तर अमित नायक आनी राजदीपान बरयल्या. राजदीपान म्हाका दिसता फाटले कितलेशे दीस फक्त तो प्रमोशनल सॉंग्सूच बरोवपा खातीर ताणें घालिल्ले आसा. ह्या सॉंग्सांचेर चड उजवाड बरे तरेन राजदीप घालपाक शकता, जाणें फिल्मान मुखेल भुमिका केल्याची. सकला गेल्यार आमच्या कन्नड आनी वयर गेल्यार मराठी, पूण गोंयची कोंकणी भास आसा अजून पळय काळखाराती. थोडे म्हणटा देर इज नो स्कोप, कोंकणी भाशेन कांय ना होप. 15 लाख गोंयचे लोक भितर अर्दे बिजी खूब. गोंयकारांक ना टायम आनी मायभास पडल्याचे आम हे चिच्चे सोडून थोडे मायभाशेर कळयता काम. तांकां दिया तुमचो तेंको गाजोनी तेंचें काम येता कोंकणी मुवी तेंची केस्तांव देखो फुसांव. पणजेसान आमचो व्हिडिओ खबराकार श्याम च्यारी. इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते करीस नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.